पेडण्या शासकीय इमारतीची 8 दिसां भितर दुरुस्ती करची नाजाल्यार आंदोलन करतले म्हणून मांद्रेचो आदलो सरपंच बाळा उर्फ प्रशांत नायक हांणी शिटकावणी दिल्या। सोमारा शासकीय इमारतीत आशिल्ल्या बायल आनी भुरगे उदरगत कार्यालयाचो स्लॅब कोसळून हेड क्लार्क जखमी जाल्लो। ह्या फाटभुंयेर मंगळारा आदलो सरपंच प्रशांत नायक हांणी कार्यालयाची पळोवणी केली, तशेंच उपजिल्लो अधिकाऱ्यांची भेट घेतली। आयज आमी कलेक्टर ऑफिस म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस पेडणे हांगा येयल्ले। येवपाचें कारण मुख्य म्हणल्यार की काल तुमी आयकलां आसतलें की जे चायल्ड एंड डेव्हलपमेंट ऑफिस आसा जे कलेक्टर बिल्डींग पेडणे हांगा वयर आहा, एक स्टॅप कोसळून एक खंयचो तरी एक स्टाफ तेंचो एक सुदैवान वाचलो म्हणटा आमी ताका, एक स्लॅब कोसळून तेजे एक हात फ्रॅक्चर जालो आनी इतर कितें जखमा जाल्या म्हणून आयकली। सो आयज पळोवपाक गेल्यार आमी तेची एक चवकशी करपाक लागून आयज त्या ऑफिसान गेल्ले। ऑफिसान ते विज्युअल जर पळयत जाल्यार तो बीम आनी जे कॉलम जे अशा परिस्थितीन आसा ते केन्नाय कोसळूंक शकता। हांव तुमकां एक सांगूंक इच्छिता की जेन्ना ही बिल्डींग 19 कितें तरी 1990 कितें तरी ही कन्स्ट्रक्शन केलां। सो आयज जवळ जवळ 34 ते 35 वर्सां कितें तरी जाल्यात, पण आयज ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती जर पळयत न्हू तुमी जाल्यार सामकी धोकादायक आसा। आयज आमचो भितर स्टाफ आसा हांगा जो पेडण्याचो एक नागरीक हांगासर वयता आपले कसले काम घेवन वचपाक जाल्यार ते डेंजर झोनान आसा। आयज सुदैवान वाचलो म्हणटा आमी ताका, तोच जर तेच्या आयज तकलेर पडलेलो आनी जर कितें जाल्लें बरें वायट जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो आसलो? बिल्डींग जी जावन आसा तुमची, आनी जाता तितले बेगीन तांकां एक शिफ्ट करचें, रिलोकेट करचें। सो ही आमची एक तांकां एक कलेक्टराक विनवणी केल्या, जर ह्या 8 दिसां भितर जर ते तांकां शिफ्ट करिनात जाल्यार आमी एक पेडणेकार ह्या एक समाज सेवक ह्या नात्यान आमी हांगासर एक आंदोलन करतले, जेणे करून हे जो मंत्री जावन आसा PWD मिनिस्टर जो म्हणटा आपूण एका फोनाचेरूच सगळे जे रस्ते सगळे कितें खड्डे आहा ते सगळे आमी जाग्यार घालता म्हणटात ते, जाल्यार ही बिल्डींग जी जावन आसा ही PWD डिपार्टमेंटाच्या अंडर पडटा आनी ताचो मंत्री जावन आसा दिगंबर कामत। हांव तांकां सांगूंक इच्छिता मुद्दाम तुमकां टायम काडात आनी हे बिल्डिंगेचेर येवन पाहणी करात। पळयतात जे बिल्डिंगेच्या समोर आमी उबे आसा, ICDS चे ऑफिस आहा भितर, जी बिल्डींग ज्या बिल्डिंगेचो टेंडर 2 वर्सां पयलीं अलाउड जाल्लो 24-25 2 वर्सां जालीं टेंडर अलाउड जाला। टेंडराचेर वर्क ऑफ वर्ड नेम ऑफ वर्क जर वाचीत न्हू जाल्यार अशें दिसान येता की अर्जंट रिपेर एंड मॉडिफिकेशन ऑन प्रायर बेजीस म्हणटा, म्हणजे अर्जंट रिपेराक गरज आहा बिल्डिंगेची आनी तो टेंडर 2 वर्सां पयलीं अलाउड जाला, कॉन्ट्रॅक्टर अलाउड जाला, पूण वर्क ऑर्डर इश्यू जावना। ही म्हणटात ती सारकी PWD बिल्डींग सेक्शनाची एक डर्टी पॉलिसी म्हटल्यार उपकारता, कित्याक इतके अर्जंट तुमी टेंडर काडटात अर्जंट बेजीस मॉडिफिकेशन जाय ऑन अर्जंट बेजीस, आनी तो त्या टेंडराची वर्क ऑर्डर 2 वर्सां पर्यंत कित्याक पेंडींग उरता?
ही त्यांची एक खंय तरी एक गोष्ट खटकता आमकां. तेन्ना PWD मिनिस्टर आहा दिगंबर कामत, तो म्हणटा आपूण एक बरो मिनिस्टर जाल्यार तेणें हेतून अर्जंट लक्ष घालपाचें, बेगिनाच बेगीन ती वर्क ऑर्डर इश्यू करपाची आनी तें अर्जंट काम आसा तें करून घेवपाचें. दुसरी गजाल आतां जर आमी तेचें इन्स्पेक्शन करतना आमच्या अशें लक्षात येयलें की थंय शिफ्ट करप खूब गरजेचं आसा. इमिजिएट शिफ्टिंग जावपाक जाय. आजून तो स्लॅबाचे पिसेस दुसऱ्या स्टाफाचेर पडा शकता, आजून कोण इंजर्ड जावं शकता.